दीस बुधवार नोव्हेंबराची 13 तारीख 2024. पयलें वाचप सांत पावलान तीताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक खाल रावचो आनी तांकां विधेय जावचो तांचो कायदो म्हणून लोकांक उगडास कर. कसल्याय बऱ्या कामाक हात दिवंक ताणें कबूल आसा जाय म्हणून तांकां सांग. कोणाय विशयांत वायट उलयनासता वा कोणाय लागीं झगडें करिनासता सक्ता लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान चलोवंक तांकां सत्राय सांग. एक काळार आमीच पिशेंपण पांगरून अविधेय जाल्ल्या आनी वांगडे वाटेक परतल्ल्या. आमच्याच वायट वडण्यांचे आनी रक्तमांसाचे थरावळ कुशलायेचे गुलाम जाल्ल्या. आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मोसरान सारतल्या. हेर आमचो द्वेश करतले आनी आमी हेरांच्या द्वेशान जळतल्या. पूण देवा आमच्या सडवणदाराचें बरें मोन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं बगार आपले काकुळतीन ताणें आमची सडवण केली. ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्र आत्मो आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ता मुखान ताणें आमचेर दोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणेचे दायजी जावंक आमकां फावो जाला. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1 बी तावन 3 ए 3 बी सी तावन 4 5 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरोन वमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलों. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वाक्य 11 तावन 19 पर्यंत. आतां जेजू जेरुजालेमाक वचोंक म्हणून समारिया आनी गॅलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगताना 10 जण कोडकार ताच्या मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मानते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेतां वेतां ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मळान सरपडोवन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाम्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धन चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. तो मात्र आमकां नितळ करूंक शकता. ताचे काकुळतीन आनी ताच्या पवित्र रक्तान आमी सर्व नितळ जाल्या. जेन्ना 10 जाण कोडकार आपल्या कोडाच्या पिडेतावन नितळ जावंक जेजूची काकूत मागतात, तेवळ जेजून तांकां सांगलें, वसा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेतां वेतां ते सक्कड नितळ जाल्लें खरें, पूण 10 जाणां पैकी एकलो मात्र बरो जाल्लो. आमी आमच्या पातकाच्या कोडान नितळ जावंक जेजूची काकुळत मागल्या वेळार जेजून आमकां सांगचें, वसा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. जेजूच्या ह्या उतरांचेर आमी भावार्थ दवरून कुमसाराच्या साक्रामेंतांत याजका सरशीं गेल्यार त्या साक्रामेंतांत तोच जेजू आमची पातकां धुवन आमकां नितळ करता. उपरांत आमी येवकरिस्ताच्या साक्रामेंता मुखांत आमच्या श्रेश्ठ याजका जेजू सरशीं येवन अर्गां बलिदानांत वांटिली जावन देवाक वाखणया. ह्या मरिफात आमी आमची सडवण जोडोवंक पावतल्या.